मेर्शे ग्रामपंचायत वाठारात येवपी मेर्शी कम्युनिदादच्या जमनीत व्हडा प्रमाणात कोयर आणि डेब्रीज तसेच अटल सेतूच्या डांबराचे वेस्ट उडयिल्ल्यान ह्या वाठारात मँग्रुव्ज आणि उदकाचे स्त्रोत काबार जावपाक लागल्यात। हे विरोधात आर्जीन आणि काँग्रेसीन कागाळ केल्या उपरांत प्रशासनाक जाग आयल्या। हे सर्वे नंबराच्या मालकांक उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस काढून हे लँड फिलिंगाचे काम बेगोबेग बंद करचो असो आदेश दिल्यात। मेर्शेच्या या जाग्यार वेगवेगळ्या थंय बांदकामाचो कोयर तसेच प्लास्टिक आणि डामर हाडून उडयल्यात। हाका लागून सामके दुर्मिळ अशे मँग्रुव्जाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। मात फाटल्या काही दिसा सावन हे काम सुरू असताना मेर्शी ग्रामपंचायतीन ह्या विरोधात कारवाई कित्याक केली ना असो प्रश्न आर्जीन विचारला। खंयचीच परवानगी नासतना ज्या कंत्राटदारांनी हे डेब्रीज हांगा हाडून उडयल्यात त्या कंत्राटदारा आड गुन्हो नोंद करपाची मागणी लेगीत आर्जीन केल्या। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हे विशीं मेर्शी पंचायतीकडे स्पष्टीकरण मागला। पण कोयराच्या या राशीक लागून मात मँग्रुवाचे जाल्ले हे लुकसाण कशे भरून येतले होच खरो प्रश्न आसा। उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।